Gesù, 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 Gesù. आमची शक्ती, आमची शांती, आमची शक्ती. तिसरा ती आमका तुदी, तिसरा ती आमका तुदी. Gesù, 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 Gesù. बापाची शांती आमचे लोकोय, आमची शांती, आमचे लोक. तुझाची मोडा मोडा उगोय, तुझाची मोडा मोडा उगो. Gesù, 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 Gesù. शांतीच्या रस्त्यान आमका चलोय, शांतीच्या रस्त्यान आमका चलोय. शासनाचे शांती शांती पावोय, शासनाची शांती, शांती पावो. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù. शांतीची झोल तू, काळजाची शांती तू, बापाची शांती तू. हेच शांतीचे जोरीशी, हेच काळजाचे शांतीशी, हेच बापाचे शांतीशी आम्ही धावून धावून हे सकाळी आयल्या करतो. तुझे दर्शन आमकां दी, तुझी शांती आमचेर रुपय. आमकांय सासणाचे शांतीक पावो. खरो जीव देव या भोव पवित्र संस्कारान ह्या वेळार राजीर जाला. तो आमकां पळयता, तो आमकां समजता, तो आमचे जिवीत आर पार पळयता. तो सगळें जाणा. होच तो आमचो देव, खरो जीव देव, आमचो सोडवणदार देव. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान आनी सगळे सुखतेन आमची मान खोल बागो. ह्या आमच्या सुन्याक पोरगी पाठ नमस्कार करूया. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives
जेजू आमच्या सुमया आमच्या मोगाळात संवसाराची शांती बिगडोवंक वेता आनी असल्या वेळार ही शांती आमचे मदें सांबाळूंक आमी तुका उलो मारता सोदया. ह्या वेळार आमचे दोळे जेजूचेर दवर बरे भशेन बसूया, नीट बसूया, आमचे हात आमच्या पांयाचेर कुपटे दवरुया. जेजूचेर आमची नदर दवरून खोल श्वास घेवया. टेक अ डीप ब्रेथ. हो श्वास शांतीचो श्वास जावन let the breath be a breath of peace. Nodor Jesu vedi kadina. Keep your gaze fixed on Jesus and breathe. तुझी भोंवतणी शांती खंय बिगडलेली आसा अशें तुका दिसता. खंयसर तूं पडताय शांती पिड्यार जाल्या, शांती पिड्यार जाता, तें तूं जेजूच्या पांयाशी हाड. जेजूचेर नदर दवर, श्वास घेवप चालू दवर. वेगवेगळे कडेन, वेगवेगळे भाशेन, वेगवेगळे कडेन शांती बिगडटा. तुका पडला? आर यू कन्सर्न्ड अबाउट पीस बीइंग डिस्ट्रॉयड? Maybe on the borders of our nation, maybe on the borders of other nations. संवसाराच्या राष्ट्रांचेर, तांच्या शिमाचेर शांती बिगडल्या, बिगडटा. तुका पडला? आर यू कन्सर्न्ड अबाउट इट? जेजूच्या पांयाशी हाड. कीप युअर आयज फिक्स्ड ऑन जीसस इन द ब्लेस्ड सॅक्रेमेंट. आमच्या राष्ट्राच्या शिमा भितर, आमच्या राष्ट्रात वेगवेगळ्या सुवातांचेर शांती बिगडल्या. जेजूच्या पांयाशी हाड. whatever comes to your mind, कोणी तूं आयकून जाणा, तूं न्यूज पळोवन जाणा, शांती बिगडल्या. जेजूच्या पांयाशी हाड. जेजूचेर नदर दवर. आख्या देशांत तुझ्या राज्यांत यो गोंयच्या राज्यांत शांती आसा. हो शांती बिगडटा. कशे भाशेन शांती बिगडटा तुका दिसता? जेजूचेर नदर दवर आनी जेजूच्या मुखार हाड. तुझ्याच गांवांत शांती बिगडलेली तुका दिसता?
जेजूच्या पांयाची हाड. जेजूचे नदर दवरून उस्कार घेत राव. तुझ्या घराब्यान शांती आसा, तुझ्या शेजाऱ्याक शांती आसा. जेजूच्या पांयाची हाड. तुझ्या शेजाऱ्याक तुझ्या कुटुंबाक शांती आसा जाल्यार ताका हार घालून वाचता. कांय कारणाक लागून तुझ्या शेजाऱ्याक तुझ्या घराब्यान शांती बिगडल्या. जेजूचेर नदर दवर, ताच्या पांयाची हाड. संसाराची शांती पसरून मनीसांनी मागवलो. संसाराची शांती पसरून मनीसांनी मागवलो. देवा मनीस रूपात ख्रिस्ता नावान घेतलो. संसाराची शांती पसरून मनीसांनी मागवलो. Soțle tras, Doamne, har, dăruiască Deus solar. Soțle tras, Doamne, har, dăruiască Deus solar. Avesaci părni भेटो पावली धरण्या काळचा संसाराची शांती पसरून मनीसांनी मागवलो. त्यांना देवा मनीस रूपात ख्रिस्ता संसाराची शांती पसरून मनीसांनी मागवलो. कलेचो तुवड पुजारी कौलाचीच केली तरतरी. कलेचो तुवड पुजारी कौलाचीच केली तरतरी. हावेसाची व्हडली भेटो माये मोगाचो व्हड झुजारी. संसाराची शांती पसरून मनीसांनी मागवलो. त्यांना देवा मनीस रूपात ख्रिस्ता नावान घेतलो. संसाराची शांती पसरून मनीसांनी मागवलो.
तुका शांती जाय, तुझ्या जिवितांत शांती आसा, तुझ्या कुटुंबात तुका शांती जाय, तुझ्या शेजाऱ्याक तुका शांती जाय. आर यू कन्सर्न? जेजूचे नदर दवर, मार उडोवन. Call out to him, ask him, plead with him. तुझ्या जिवितांत ताका भितर आपय, तुझ्या घराब्यांत ताका भितर आपय, तुझ्या शेजाऱ्याक ताका आपय. जुंय जुंय शांती बिगडलेली तूं पळयताय, तुजी नदर जेजूचेर दवरून ताका उलो मार, ताका आपय. शांती जाय ही एकाच नांवांत आसा, हें नांव जेजू. तो जेजू तुजे मुखार आसा. शांतीचो कुंवर, बापाची शांती, शांतीची झर. ताका तुजे भितर घे, तूं ताच्या भितर सर. जेजू लागीं एक जाव. संवसारांत कितेंय जावं, तुजी शांती घट उरतली. Stay firm in Jesus and you will be peaceful even in the time of war. सगळी तुजी मागणी शांती पासून, सगळी तुजी मागणी बरेपणा पासून, मिसाचे भेटेन उबार. आयचे दिसाचे भेटेन तूं जितली मागणी तुजी इंतेसांवां उबारूंक सोदताय, ह्या वेळार तुज्या मनांत हाड. जेजूचेर नदर दवर.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसीस आल्फोन्सो हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी लेगात भेटयता सिल्वेस्टर कुतिनो हाचे पासत. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी, राफाएल फेर्नांडीस आनी फामील, बिहायंड NSD मारिना कांबले आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आयच्या दिसाक हांवूय देवाक आर्गां दिनवास दितां. आयज म्हजो बावतिजमाचो दीस, म्हाका खबर आहा म्हज्या बावतिजमाचो दीस. आयच्या दिसाक हांवें बावतिजम घेतलेलो, देवाक आर्गां दितां, दिनवास दितां. म्हजे पासत तुमी मागचें क्रिस्ती भावार्थान हांव घोट आनी मजबूत उरूंक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. 2 दिसाक ह्या जेजूच्या सांगाता आमी आमची वाट चलोवंक, आमच्या जिवितांत सोत कितें आसा तें आमी सोदून काडूंक आनी आमचें जिवीत जेजू दाखयता तेच वाटेन चलून व्हरून सासणीक जिवीत जोडूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून
वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांग परमेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या थारोवणाचो दोनी तुज्या पुतान विकरायलोल्या रोगतान दोळायेन तुवें आमकां सोडूयली. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून पिसिदियेच्या आंतोकियेंत पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावून म्हणलें, म्हज्या भावा भयणीनो, आब्रामाच्या कुळाच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजलाच्या लोकांक आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखो नासतना न्हूय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचता तीं प्रवाद्याचीं उतरां समजोन आसतना ताचेर मोन्नाचें फर्मोण मारलें आनी ती घडोवन येवशीं केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मोन्नाचें फर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलोलें आसा तितलें शाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका कुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधींत निकिपिलो. पूण देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केलो आनी गालिलियांत तान आपणा बरोबर जेरुजल्यांत गेले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरचे मुखार हे आजून ताचे साक्षी, ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक भासावण्यो केलोल्यो त्यो आमा ताच्या भुरग्यांताय जेजूक पुनर्जिवन करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगोट कोत्ता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलोलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हजे पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकांचेक सगली प्रितूम तुजे आदीन कोत्तलो. लग्नाचे बेटकायेन तुमतुम्याची पदवी मोडटलो. कुंबराच्या मोडक्या भाशेन ताची पूग कोत्तलोय. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारभाऱ्यांनो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें बें दवरात आनी तोरतोरून ताका पांये पडत. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच.
कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Sorbes por azul, sorbes por azul, Jesus, sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por तुमचे सगळे आसूं. जुवावा परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळे, तुमचे काळीज उचांबोड जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोड सुवातो आसात. अशें न्हय असलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातलें हांव. जेसून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू पुनर्जीवन करून देवान आपली भासावणी सांबाळल्या. बाबा भयणीनो, पयलें वाचप आयचें. जेसू पुनर्जीवन जातलो म्हूण आपल्या शिसांक आदींच फरमायता, आनी ह्या पुनर्जीवनपणाक जेसू आपल्या शिसांक तयार करता. कांय बरीं उतरां जेसू म्हणटा, तुमचीं काळजां उचांबोड जावं नये, कित्याक तुमी देवाचेर तर विस्वास दवरीत, म्हजेरूय दवरात. हांव वेता तो तुमकां एक स्वात तयार करूंक वेता. कसली स्वात? सासणीक जिवीत मेळटा तसली. आनी ती स्वात तयार केल्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी तुमकां म्हजेशी हांव घेवन बापाशी वेतलो. म्हणजे जेसू आमकां वाट दाखयता कशे तरेन आमी आमचें जिवीत मांडून हाडचें. जेजू आमकां स्वता परमणे जिवंक आज उलो मारता. आनी तिसरी सुवातेर म्हणल्यार जेजू म्हणटा, जिवीत तुजें म्हजेर तूं घाल, म्हज्या जिवितान मिसळ कर. हांव दितां तें सासणीक जिवीत. ह्या जिवितान तूं जियेशी जाल्यार तुका समाधान मेळटलें आनी सगळ्या तुज्या जिवितान बरेंपण येतलें. भाव भयणीनो, 3 वस्तू आमकां जेजू आज भासयता: वाट, सोत आनी जिवीत. जायते फावटी घडीक ही वाट आमी विसरता. घडीक वाट दवरचे बदलेक आमी मारूंक चुकता. जायते फावटी वाटेंतल्यान वेता आसतना सुद्दां ताळण्यो आमकां इतल्यो ओडून व्हरतात की जेसू दाखयता ती वाट आमकां खोश्टांची दी. जेसू दाखयता ती वाट आमकां खुरीच कसो जाता. ताका लागून आमी ती विसरून संवसारी वस्तूंक आमी बोलता. दुसरे सुवातेर सोतान जिवंक जेसू आमकां उलो मारता. 2 दिसाक सोतान जिवप म्हणल्यार बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत आमकां शांतीन जिवंक आदार मेळटा. जेन्ना मनीस ह्या संवसारान आडगां करून जियेता, आमकां दिसता तो खुशाल आसा. मनीस दुसऱ्यांक नागोवन आपूण बरेपणान जियेता, आस्ते मुखामोड दाखोवन खुशालकायेन आसा अशें आमकां दिसता. पूण भाव भयणी, सगळ्यान दुखी होच मनीस आसता जो स्वता परमणे जियेना. आनी जेसू आज आमकां म्हणटा, सोत हांव, म्हजे नदर घालात, कित्याक म्हज्या जिवितान सोत कितें तें हांव उलयलां, म्हज्या जिवितान सोत कितें तें हांवें केलां, म्हज्या जिवितान सोत कितें तें हांवें तुमकां सांगलां. आनी तेंच तुमी करूंक 2 दिसाक वावरूंक गरजेचें. आमच्या आधुनीक काळार आमी पळयता, फोट्यो मारून आमकां तें सोत कशें दिसता. जायते आमचे भाव, जायते आमचे भयणो दिसपोटी फोट्यो मारतात. आनी हें सोत कशें आमी परत फोट आयकता तेन्ना आमच्या कानार सोत कशें आमकां दिसता आनी आमकां तेंच करूंक दिसता. जेजू म्हणटा, हांव सोत. हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात. हांवें तुमकां किरीत भाशेन तुमच्या जिवितान बरे तरेन तत्वां सांबाळूंक हांवें तुमकां मार्गदर्शन दिलां.
ह्या स्वता प्रमाणे जियात. दुसरो येता तुमकां नाडटा, तुमकां तुमची खेबाळां करता, तुमकां दुसऱ्यो उलोवण्यो दिता, तेन्ना तें सोत म्हूण तुमी मानून घेतात. तेन्ना जोगजोगता तितलें सगलें भांगार न्हय अशी आमची म्हणणी आसा. आनी भाऊ भयणीनो, आमी जायते फावटी हें जोगजोगता ताचे फाटल्यान वचूंक आमी शिडूक रावंक गरजेचें, कित्याक जायते फावटी अशेंच आमच्या जिवितांत घडटा. तिसरे सुवाते जेजू म्हणटा जिवीत हांव. जायते फावटी जिवीत आमचें नरकांत घालूंक जायत्यो वस्तू आमकां मेवतात. विकाडी वस्तू मेवतात, सोरो मेवता. 2 दिसाक आमकां ह्या संवसारांत बरे तरेन मौजा मारपाच्यो वस्तू मेळटात. आमचो मोबायल आमच्या हातांत दिसपटी आसा, ताचे जायत्यो वस्तू आमकां येतात ज्यो जेजूचें जिवीत जिवंक आमकां आडकोड्यो. आमचें जिवीत नरकांत घालूंक उदीक आमकां वंदावण्याक ओडून वता. परच्या दिसाक आमकां करपा मागुया. जेजू आमकां वाट दाखयता, ती वाट आमी चलुया. स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत मांडुया, नाडुया, आनी तो दिता तें जिवीत जिवंक 2 दिसाक आमी उपाय घेवया. हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागून घेवया. C10, page number 32. C10. म्हज्या भाव भयणी, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्या आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पातकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब यूग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसारान सुर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र Sorgani samsar bolla kushanada govan, un sorgin tukan soy soy, sarvesvarache nami agatam kansoy, un sorgin tukan soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बिच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचे हें रोगोत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोटपोर गोटुया तुझ्या कुसा तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोन कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तार लुलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक सिमाव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पुती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मता आनी सूर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी मोहीम आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज समखाय तुजी खुशी सर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटन सर्वेस्परा सूर वायटंतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरोवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजी उतार काकलोती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदाग मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका श्री खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. तुमी आज्ञा म्हज्या भितर क्षमा खावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका मदत केली. Reveria D31, page number 64, D31. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भू मोगाळ बापा, दोळ्याडायेन तुवें आमची सोडवण केली. तो दोळ्याडायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरोवन तरी सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोच्या
duloba Jesu tu so itlo mogu kortai amso moja duloba Jesu tu so itlo mogu kor nirmisai So